नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आयज नवी दिल्लीत प्रगती मैदानार पुस्तकालय महोत्सवाचें उक्तावण केलें. हो महोत्सव संस्कृती मंत्रालयान आयोजीत केला. 2 दिसांच्या ह्या महोत्सवात संवसारभराच्या प्रसिद्ध पुस्तकालयांचे खाशेलपण दाखयतात. भारतात वाचनालयाचे आधुनिकीकरण आनी डिजिटलीकरणाचे चर्चेची सुरवात करप हो ह्या फाटलो हेत आसा. महोत्सवाचे उद्घाटना वेळार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उलोवप केलें. वाचनालयाचो विकास समाज आनी संस्कृती मदीं फुलपा सारकें काम करता. वाचनालयाचे आधुनिकीकरण आनी डिजिटलीकरणाचो यत्न खूब म्हत्वाचो आसा अशेंय तांणी सांगलें. और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी हेत होता है. आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिसांच्या ओडिशा भोंवडेर आसात. तांणी राष्ट्रीय महामार्ग 53च्या 4 पदरीकरणाच्या कामाचो तशेंच कालाहांडी जिल्ह्यात मोटेर ते बन्नेर लाडूगांव रस्तो वाडोवपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. भुवनेश्वरात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशाचे मुखेलमंत्री नवीन पटनायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या उदरगतीच्या कामाक लागून राज्यांत उदरगत आनी रोजगाराक गती मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें. राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण. और आज एक दूसरा काम भी हुआ. कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाडू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई. भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते. देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है. देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है. और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है. ओडिशा सरकारान माओवाद्यांच्या मुद्द्याचेर सदांच केंद्र सरकाराक सहकार्य केला आनी हाकाच लागून माओवादी घडणुकांत बरोच उणाव आयला अशें तांणी सांगलें. क्षेत्र नक्सल प्रभावित था. 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं. 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है. मुठभेड़ों में 32% कमी आई है. मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है. भारतीय जनता पार्टीन आपल्या लोकसभा खासदारांक व्हीप जारी केला. 7 ते 11 ऑगस्ट मदीं सभाघरात उपस्थित रावपा खातीर हो व्हीप जारी केला. सरकाराची भूमिका आनी विधेयकांक तेंको दिवपाक ह्या 3 ओळींच्या व्हीपांतल्यान पक्षाक सांगला. पक्षान आपल्या राज्यसभा वांगड्यांक व्हीप जारी करून सोमारा राज्यसभा सभाघरात हाजीर रावपाचो आदेश काडला अशें सुत्रांकडल्यान समजता. जम्मू काश्मीरात कलम 370 रद्द केल्यार 4 वर्सां पुराय जातात. केंद्र सरकार 5 ऑगस्ट 2019 दिसा कलम 370 रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतिल्लो. ह्या 4 वर्सांत जम्मू काश्मीरात व्हडले बदल जाल्यात. काश्मीरात आतंकवादी घडणुको आनी टेरर फंडिंगाचेर आळाबंद आयला. तशेंच उदरगतीच्या कामांत गती आयल्या. समान अधिकार आनी उदरगतीची खात्री दितना प्रशासन वंचीत घटकां मेरेन पावता. नव्या काश्मीरात आतां सांजे उपरांतूय लोक भियेनासतना भायर सरतात. कलम 370 आनी 35 काडल्या उपरांत जम्मू काश्मीरात उदरगत जायत आसा. नव्या
वातावरणात जानेवारी 2022 ते आता मेरेन व्हडा संख्येन पर्यटक जम्मू काश्मीरात येवपाक लागल्यात. G20चे आयोजनूय पर्यटन मळा खातीर गेम चेंजर थारले. जम्मू काश्मीराची सोबाय पळोवपाक विदेशी पर्यटकूय येवपाक लागल्यात. 3 दशकां उपरांत जम्मू काश्मीरात सिनेमाघरां उक्तीं जाल्यात. ताचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटा. तशेंच जम्मू काश्मीरात फिल्म चित्रीकरणाय हालीं तेंपार जावपाक लागल्यात. सरकारान महिला सशक्तीकरणाचेर उबारिल्ल्या पावलांचो सकारात्मक परिणामूय दिसून येता. कलम 370 रद्द करून 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भुमिकेची तोखणाय केल्या. 370 कलम रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतिल्ल्यान देशाची जनता प्रधानमंत्र्यांची उपकारी आसा अशें तांणी म्हळें. समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं. कलम 337 रद्द करपाच्या इतिहासीक निर्णयाक लागून जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखात बदलाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अयोध्या श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनाक आयज 3 वर्सां पुराय जातात. ह्या 3 दिसां निमतान श्रीरामाच्या मुर्तीक फुलांनी सजयला. तशेंच श्रीरामाक वेगवेगळ्या तरेचो नैवेद्य दाखयतले. 9 नोव्हेंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत 5 फेब्रुवारी 2020 श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाची घोषणा केल्ली आणि 5 ऑगस्ट 2020 भव्य राम मंदिर बांदपा खातीर भूमिपूजन केल्लें. फाटल्या 3 वर्सांत राम मंदिर आकार घेवपाक लागला आणि जानेवारी 2024 तिसऱ्या सप्तकात श्रीरामाची मूर्ती स्थापना जातली. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हळ्यार इस्रोचे इतिहासीक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रावटेन नेटान वचत आसा. चंद्रयान-3 खातीर आयचो दीस खूब खास आसा. चंद्रयान-3 आयज सांजे 7 वरांचेर चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करतले. आयज सांजे 7 वरांचेर चंद्रयान-3चे लुनर ऑर्बिट इंजेक्शन करतले, म्हळ्यारूच ताका चंद्राच्या पयल्या ऑर्बिटात घालतले. ह्या कामात इस्रोच्या विज्ञानिकांक 2 खेपे येस आयला. चंद्राचेर यशस्वीपणान सॉफ्ट लँडिंग करप हो चंद्रयान-3चो हेतू आसा. धर्तरेक 4 वटेन भोंवताडे मारल्या उपरांत चंद्रयान-3 आयच्यान चंद्राक भोंवताडे मारपाक सुरू करपाक शकता. 24 जुलयाक चंद्रयान-3चे श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावयल्यान प्रक्षेपण जाल्ले आणि 23 ऑगस्ट मेरेन चंद्राचेर सॉफ्ट लँडिंग जातली अशी आस्त आसा. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.